सरकार आणि विरोधी पक्ष हांणी वांगडा येवन रचला फॉर्मेलिनाचे नुस्तें हाडपाचें कारस्थान। आम आदमी पार्टीचो आरोप, घातली कोर्टान केस। म्हापसा अर्बन बँकेचे सगळे संचालक दितले राजीनामे। पैसे काडपाचेर बंधन घालपी रिझर्व्ह बँकेचो आदेश परत जालो लागू। गोंय सरकारान बँकेचो ताबो घेवपाची मागणी। पणजे पुलिसांनी मारले छापे, दिवजा सर्कल भलायकी खाते आणि जॉगर्स पार्कान धरली घुवळी वखदां। डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान FC गोवाक हारयलो एका गोलान। AWS कपाची उक्तावणाची मॅच रंगली टिळक मैदानार। आता पळोवया खबरो विस्तारान। फॉर्मेलिन घाल्ले नुस्तें गोंयांत हाडपाच्या प्रकरणात सरकार आणि विरोधी पक्ष एकामेकांक सामील जाल्यात असो आरोप आम आदमी पार्टीन केला आणि ताच्याकय फुडें वचून आता कोर्टान केस घातल्या। 12 जुलयाक FDAन तपासणी केल्ली, तातूंत नुस्त्यान फॉर्मेलिन सापडिल्ले, पूण भायल्यान प्रेशर आयिल्ल्यान हो अहवाल बदल्लो अशें आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा। फॉर्मेलिनाच्या बोवाळाक लागून वातावरण बरेच तापिल्ले। नुस्त्यात फॉर्मेलिन मेळिल्ल्यान भायल्यान येवपी नुस्त्याचेर बंदी घातिल्ली। थळावे नुस्तेकार मारतात तातूंतले 40% नुस्तें भायर वयता आणि ताका लागून व्हडा प्रमाणात भायल्यान नुस्तें गोंयांत हाडचें पडटा। अशें आसूनय गोंय सरकार नुस्तेकारांक वेगवेगळ्या येवजणां खाला 200 कोटी रुपया अनुदान दिता हे आपाक मान्य ना। 5 ऑफिसर असले FDAचे, थर्ड पार्टी ती येता आणि तांकां सांगता की आपूण जबाबदारी घेता म्हणून। हे सगळे ट्रकांची जबाबदारी आपूण घेता। हो टेस्ट केला तो बरो आहा, तुम्ही फुडें तुमचे लॅबोरेटरीन टेस्टिंगाक व्हरा म्हणटा तो। नाव दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू से हाव द होल प्रोसेस इज कॉम्प्रोमायज्ड। ह्या दरम्यान कितें तरी कॉल एक्सचेंज जाल्ले आसतले आणि इन पॅनीक द FDA हॅज ब्लंडर्ड by bringing in a third party in this report आणि थर्ड पार्टी सांगता म्हणून थर्ड पार्टीच्या जबरदस्तीचेर ही सगळी फिश ताणे आपले लॅबोरेटरीन व्हेली आणि उपरांत कितें जालें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की वेगवेगळे टर्म डिफायन केल्ले गेले, कितें म्हणून परमिसिबल लिमीट आणि मागीर फॉर्मलिन नाच सगळ्यांच बरें आसा, बट दीस इज नेलिंग दॅट लाय। अशे पद्दतीन जर सरकारी यंत्रणा काम करपाक लागली आणि अशें काम करता हाजेर सिद्ध जाता जाल्यार गोंयकारांच्या भलायकेचो फुडार बरो ना आणि हे कितले वर्सां अशें घडटा आसतलें तेंय आमकां खबर ना। हें इन्फॉर्मेशन काडलां तें काडलांच, अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सांगता दॅट दीस इज अ डीप रॅकेट दॅट इज गोईंग ऑन फॉर क्वायट अ लॉंग टायम, की सरकार जावं ऑपोजिशन हे सगळे हितून गुंतलेले आसात दोनूय सायड्स, म्हणून कोणूच ताचेर सिरियसली वो इशू घेना। आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता की खरें कितें खरें न्हय तें सारकें गोंयकारां मुखार हाडचें। फॉर्मेलिना वयल्यान कोर्टान याचिका दाखल केल्या अशें एल्विसान सांगले। वी हॅड गॉन टू द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल लेटर पिटिशन। येस्टरडे वी हॅव फायल्ड अ फॉर्मल पिटिशन। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी। म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या सगळ्या संचालकांनी वांगडाच राजीनामो दिवपाचे थारायला, कारण रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाप्रमाण परत एक फावट 1000 रुपयावर पैसे काडपाक खातेदारांचेर बंदी आयला। पूण हे परिस्थिती खातीर भागधारकांनी वा खातेदारांनी आबूज जावचे न्हय असो उलो बँकेचे अध्यक्ष गुरुदास नाटेकारान मारला। तशेंच हाचेर रिझर्व्ह बँक वा सरकार उपाय काडटले अशें तो म्हणटा। कांय वर्सां पयलीं जाल्ली तीच परिस्थिती आता परत एक फावट उप्रासल्या, कारण बँकेन रिझर्व्ह बँके आड घाल्ली आपली हायकोर्टातली केस फाटी घेतल्या। ताकाच लागून रिझर्व्ह बँकेचो पयलींचो आदेश परत एक फावट अंमलात आयला। खातेदारांक फकत 1000 रुपया काडपाक मेळटात, पूण बँकेचे जाळवणदार म्हणटात ही परिस्थिती चड तेंप रावची ना। बँकेच्या बऱ्या खातीरच हो निर्णय घेतला। आता एक तर रिझर्व्ह बँकेन आपलो संचालक नेमचो वा गोंय सरकारान ही बँक ताब्यात घेवची अशे दोनच पर्याय तांणी दवरल्यात। 2015 सालान आम्ही हायकोर्टान वचून स्टे हाडलेली, स्टे हाडून आम्ही त्याप्रमाणे वागत। आता परत 6 महिने इम्बार्गो आयल्या कारणान डिफिकल्ट आर टू रन म्हणून आम्ही विथड्रॉ केली केस आणि आता RBIक सांगला तुम्ही हेल्प करा, आमकां रिलॅक्सेशन दी म्हणून मागला। जर त्यांचे रिलॅक्सेशन दिना जाल्यार तांकां तुम्ही मॅनेजमेंट करा। ॲट द सेम टायम आम्ही गव्हर्मेंटाकूय अपील केला, पयलीं केल्ले आतां केलें। आम्ही सगळे डायरेक्टर रिजायन जावंक तयार आहात, तुम्ही हे घ्या म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन घ्या किंवा नेमा ॲडमिनिस्ट्रेटर। ॲट द सेम टायम हांव आमचे शेअर होल्डर्स आनी डिपॉझिटराक रिक्वेस्ट करता की सद्या तेंचे भिवून वचपाचें काम ना,
त्यांचे सगळे पैसे आमच्याकडे इंटॅक्ट आसात. आमच्याकडे गव्हर्मेंट सेक्युरिटी आसा, प्रॉपर्टी आसा आनी RBI जे भरचे पडटा इन्शुरन्स ते भरलेले आहा जवळ जवळ 200 कोटी आणि मार्क कसो ना कसो जो काडटले. म्हापसा अर्बनाचो आदलो अध्यक्ष आणि आताचो संचालक रमाकांत खलप म्हणटा ही परिस्थिती उप्रासपाक मुखेल कारण म्हटल्यार ही बँक भोवराष्ट्रीय काय कितें हे ठरवपाक 13 वर्सां कोर्टात चलिल्ली केस, तशेंच बँकेचेर घाल्ले राजकीय चेपण. पूण ताच्या मतान आतां गजाली जाग्यार पडपाक जाय, कारण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक घेवनच बँकेचो नवो अध्यक्ष नेमिल्लो तेन्ना ताणेंच आतां फुडाकार घेवचो. Because of 13 years of litigation to decide about the multi-state status of the bank as well as political pressure. According to him, the present chairman is elected in consultation with the Chief Minister Manohar Parrikar. Thus, he should take an initiative and resolve this issue. अशाच प्रकारची विनंती आम्ही गोवा सरकाराकडे केली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतलो माणूस गोवा आमचे म्हापसेचे आमदार आणि आमचे मंत्री श्री फ्रांसीस डिसूजा यांच्या मध्यस्थीन नाटेकर यांची नियुक्ती बोर्डान अध्यक्ष म्हणून केली. त्यामुळे परिस्थिती अशी झाली की आमकां अशें दिसलें की सरकारच्या अपेक्षेनुसार आम्ही काम केल्लें आसा, त्यामुळे सगळ्या प्रकारची मदत मेळून आम्ही फुडें सरतले. पण खंय तरी मातशी शिकता अशें दिसता. त्यामुळे तो दुश्परिणाम आमच्या भागधारकाचे जावं नये, तो दुश्परिणाम ज्यांचे पैसे बँकेन आसात त्यांचेर जावं नये म्हणून आम्ही हो अत्यंत धाडसी असो निर्णय घेतला. आणि आता रिझर्व्ह बँक कशा प्रकारे सहकार्य आमकां करता हें आमकां पळोवचें लागतलें. म्हाजी अशी अपेक्षा आसा की भारत सरकारची जर काही मदत मेळ्ळी आणि त्याचबरोबर गोवा सरकारची जर मदत मेळ्ळी तर परिस्थितीत आमूलाग्र अशी सुदारणा जातली. गेली 3 वर्सां हायकोर्टची केस अशी लांबत रावल्या कारणान बँकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी जाले आणि ह्या पुढे आणखी जर वेळ आम्ही जर काढलो तर त्याचा आणखी दुष्परिणाम जावं येता असो सारासार विचार करून आम्ही निर्णय घेतलो की रिझर्व्ह बँकेबरोबरची ही जी काही लढाई जी आसा, न्यायीक लढाई जी आसा ती बंद करची. त्यानुसार ती न्यायीक लढाई बी बंद केल्ली आसा आणि आम्ही आता विनंती केली आहे रिझर्व्ह बँकेक की तुम्ही बँकेचो व्यवहार पुढे व्हरण्यासाठी तुमच्या अखत्यारीत काही डायरेक्टरची नियुक्ती करा. विनय तेंडुलकरांनी त्यांच्या मार्फत आम्ही भारत सरकाराक विनंती केली की भारत सरकार ज्याप्रमाणे सार्वजनिक बँका आज तोट्यान चलतात आणि त्या बँकांसाठी भारत सरकार कोट्यावधी रुपयांची मदत करता भाग भांडवलाच्या रूपान, तशा स्वरूपाची थोडीशी मदत जर सहकार क्षेत्राक जर केंद्र सरकारान जर दिली तर गोव्यातलेच नव्हे तर भारतातले अर्बन कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट जे आसा म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची जी चळवळ आसा ती चळवळ परत एकदा सुदृढ जातली. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मॅक्सन्स या गोयच्या सुपर मार्केटान भारतातल्या गोदरेज नेचर्स बास्केट ह्या राष्ट्रीय पावंडवेल्या सुपर मार्केटा चेनी लागीं हात मिळवणी केल्या. गोदरेजाचे तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीचो मॅक्सन्साक बरोच फायदो जातलो अशें मॅक्सन्स ग्रुपाचो संस्थापक आणि CEO किरीट मगनलाल म्हणटा. मॅक्सन्साचो दर्जो वाडटलो पूण म्हालाच्यो किमती वाडोवचे नात अशें ताणें आमचो रिपोर्टर क्लिंटन डिसोजा कडेन उलयतना सांगलें. मॅक्सन्साच्या सुपर स्टोरान आतां गोदरेजाची भागीदारी आसतली. मार्च 2022 मेरेन वर्सुकी 1000 कोटींची उलाढाल करपाच्या उद्देशान थळव्या वेवसायिकांक कडेन गोदरेजान भागीदारी करपाक सुरवात केल्या. ही भागीदारी कितल्या टक्क्यांची ते तांणी अजून सांगिल्लें ना. मात हाका लागून फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर गोंयभर मॅक्सन्साची 12 ते 20 सुपर मार्केटां जातली अशें किरीट मगनलाल म्हणटा. तातूंत एक सुपर स्टोर सावंतवाडीकय सुरू जातले आणि हे करतना गोदरेजाचे अणभवी अधिकारी फुडलीं 5 वर्सां गोंयांत रावन ह्या सुपर स्टोरांचेर नियंत्रण दवरतले. The recent tie-up that we had with Godrej is basically meant to fill up these gaps that we had. We always felt that we were doing things on a trial and error basis. Most of the times it would be successful, many times it used to fall flat. We have very few peer groups where we can follow. We can't benchmark ourselves much to the current state of business in Goa, so we always have to look out of Goa. And that's the reason why Godrej has come in, and Godrej will bring all the expertise that they have. They will bring the technological know-how, the prowess. They are going to bring us better assortments, better merchandising. They are going to bring us their technology. I think this is going to play a huge part in how retail shapes up in Goa. And at the end of the day, this is going to benefit customers. So retail is a big business happening in Goa. Even though we can say that Goa is still a small market, but it's a very evolved market. I've always been saying that retail in Goa has evolved over the years.
We have a huge population which has been exposed to international markets, international food, and everything that we sell in Goa is actually now today aimed at satisfying that particular population. So as we see it, there is a great, tremendous growth that is poised for Goa market. We run along with competitors, so we don't really see anybody as competitors in the true sense of the word. Because with every new player that comes into the market grows and offers bigger and better benefits to the people of Goa. So there's always a benchmark that keeps getting set. So somebody better than us comes in, he becomes a benchmark for us, and then we try to grow and become better than him. So at the end of the day, I think the customer always benefits. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. पणजी पुलिशेन जॉगर्स पार्क, दिवजा सर्कल आणि कांपाले वयल्या भलायकी संचालनालया लागसर धाड घालून 355 ग्रॅम गांजा जप्त केलो. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयच्या शेतांनी रोयल्ली फळां आनी भाज्यांच्या निर्यातीक उर्बा दिवपाक सरकार नवी येवजण हाडटले अशें शेतकी खात्याचो मंत्री विजय सरदेसायान सांगलें. भेणे तशेंच तांबडी भाजी युरोपाक निर्यात करपाचो सरकाराचो विचार आसा अशेंय तो म्हणटा. मिरामारच्या धेंपे कला आनी विज्ञान महाविद्यालयान गोंयांतल्या शेतकारांनी पिकयल्ल्या भाज्यांची निर्यात ह्या विशयाचेर 2 दिसांची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. त्या वेळार मंत्री सरदेसाय उलयतालो. हे कार्यावळीक सरदेसाय मुखेल सोयरो म्हूण तर मयेचो आमदार आनी गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण झांटये मानाचो सोयरो म्हूण हजर आशिल्लो. The government is willing to have a new scheme, the agriculture department, for promotion of export quality vegetables, because it involves standardization, high cost, and we are willing to support this and also incentivize this. This is one. Second is, I made an announcement that we are willing to get the agricultural laborers under the Manrega card and then use that as a cushion, because the high cost of agricultural labor in Goa makes it not viable as an economic activity, which is why we are proposing that such type of concerted efforts from the farming community of Goa will be supported by the government with such interventions, with such measures, which are basically acting as cushions for the farming community. Basically it is bhendi. We were thinking of red amaranthus, which is tamdi bhaji, which should be the vegetable of the state. गोंयची तांबडी भाजी म्हणटा ती गोंयची तशी युनिक, पण अजून मेरेन इंटरनॅशनल टेस्ट तयार जाला काय कितें. गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळ, शेतकी खाते, बँक ऑफ इंडिया आणि इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा हे संस्थेच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा आयोजित केल्ली. Agriculture produce in this country is in a very superior in quality and taste compared to other. I had a privilege to stay outside the country for 3.5 years, and I from my experience we know how the quality of the agriculture produce which is produced elsewhere in the world, how it is much though it is packed and packaged and presented in a very sophisticated manner, but the taste wise or the content wise it's not nowhere near our product. So we have everything here in our country. There are challenges in a lot of fields, but our produce is much superior, and if we can market this and present it in the international market, there's nothing, no other product can compare to this. Agriculture and its elite activities, even 6 decades after independence, account for much of our GDP as well as the employment it's generated. But the fact is, in spite of all the advances that have taken place, some of the problems which are associated or have dogged this sector have largely remained unresolved, whether it is irrigation, pricing and marketing of agricultural produce, crop insurance, and all these things, which normally culminate into what we call farm distress. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फातोड्ड्या पुलिशेन मंगळारा 3 मोबायल चोरांक धरल्यात. पुलिसांनी तांच्या कडल्यान 7 मोबायल जप्त केल्यात.
पळयात पुराय बातमी. फातोड्ड्या मोबायल चोरपी टोळी भोंवता अशी कागाळ आयिल्ली. हाची चौकशी करपाक पुलिसांनी एक खासा पंगड नेमले आणि चोरांक धरले. जावेद अली, एलिक्टा फर्नांडीस आणि क्लिंटो जसवर ह्या 3 चोरांक अटक केल्या. तांच्या कडेन 7 मोबायल मेळ्ळे. तातूंत फातोड्डा स्विमींग पुलाचेर चोरी जाल्ले 2 फोन मेळ्ळे. We have registered one complaint of Miss Ashwarya Raikar regarding the theft of 2 mobiles which were stolen from the toolbox of a motorcycle which was parked near the Joggers Park, Fathoda, Margao, near the swimming pool. And we have arrested total 3 persons. One person name is Javed Ali, number 2 one girl by name Elsida Fernandez, and number 3 by name Sintu Jaswal. All 3 accused we have arrested. We have recovered total 7 mobiles, including 2 mobiles of the complainant and his friends. And we also recovered 1 motorcycle. And we have arrested all the 3 persons and recovered the stolen property. Under which section? Under which section? Under section 379 IPC. Further investigation is in progress under supervision of superiors. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फोटो कोणूय काडपाक शकतात, पूण एखाद्रो प्रसंग भावभावना सयत फोट्यान धरप ही कला. ते फकत कुशल फोटोग्राफरच काडू शकता अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन उक्तायला. छाया पत्रकार म्हटल्यार फोटो जर्नलिस्ट संघटनेन कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोड पावलान आपलो 11वो वर्धापन दीस मनयलो. सोमारा पाटो वयल्या संस्कृती भवनात ही कार्यावळ जाली. या कार्यावळीक मंत्री गावडे मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्लो. पॉज दिवन कोणूय फोटोग्राफी करपाक शकता, ताका स्कील जाय आसपाक जाय. पूण जो वेळेचो एक्युरेट टायमींग जे कडेन आसा तोच फोटोग्राफर जावपाक शकता. आणि आज आमी पत्रकार माध्यमांतल्यान ज्यो काही गोष्टी वाचता, म्हजीच गोष्ट सांगता, हांव सगळे पेपर घेता. जे पेपर गोंयांत आसा ते सगळे पेपर हांव घेता. पयलें म्हजें लक्ष त्या फोटवांचेर वता आणि त्या फोटवा वयल्यानूच ही बातमी कितें आसा ती एक प्रेडिक्शन करपाची एक तयारी दवरलेली आसा. आणि जशें पिळणकर बाबान सांगलें की जाणटेले पयलू फोटो पळोवन हे बातमेन कितें आसा ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हणजे फोटो जो आसा इट स्पिक्स एक्चुअली विथ द रिडर. फोटो म्हळ्यार एक अशें माध्यम की वर्तमानपत्रांत एखादें छायाचित्र दुसऱ्या दिसा वाचतात आमी पयलीं छायाचित्र पळयता की हे बातम्याक साजेशीर छायाचित्र छापून येयला. म्हणजे इतलो प्रभाव छायाचित्राचो आसा की 1000 उतरां जेन्ना कमी पडटात, उणी पडटात तेन्ना एखादें छायाचित्र नक्कीच निश्चितूच एक वेगळे आपलो मागीर ते दुख्ख आसूं, एखाद्याचेर जावपी अन्याय आसूं किंवा एखादे वेगळ्या ऑफबीट विशयाचेर आसूं की अशे विशय आमी लोकां मुखार मांडपाचो यत्न करता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ली खबरो. गर्ल इस्लामीक संघटनेन सप्टेंबर म्हयन्यात 1 ते 10 तारखेमेरेन माय पेरेंट माय पॅराडायज हे मोहिमेचें आयोजन केला. हातूंतल्यान ती पालक, भुरगीं आनी विद्यार्थ्यांच्यो गरजो, हक्क आनी कर्तव्यांचेर जागृताय करतली. नवे पिळगेन घरातल्या जाणट्यांची जतनाय घेवपाक जाय, तशेंच आपल्या आवय बापायच्यो भावनाय सांबाळपाक जाय. देखून खासा करून तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर ही मोहीम ताणें आंखली. गर्ल इस्लामीक संघटनेचे अध्यक्ष शर्मीन खानान हाचेर अधिक माहिती दिली. My Parents, My Paradise is an initiative taken by Girls Islamic Organization to educate young parents, children and students the need of elderly parents. And it is an effort to sensitize the new generation towards elder care and the role of providing emotional comfort to the parents and to build a strong family environment. The activities that we are going to do, we are going to have lectures in schools, colleges and high secondaries across Goa. And we have targeted 70 plus institutions. We are going to also have workshops, parenting workshops, where we are going to address parents and make them aware of and educate them on effective parenting skills. We are also going to do a research on social support amongst the elderly in Goa to understand how much of social support our elders get in both institutionalized and non-institutionalized environments. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयकार तरणाटो प्रथमेश मावळींकार
आता आंतरराष्ट्रीय पावण्याचेर फॅशन उद्देगात सर्त करपा खातीर देंवतलो. हाचे आदी राष्ट्रीय पावण्यार सुपरनॅशनल सर्तीत पीटर इंग्लंड मिस्टर इंडिया पुरस्कार घेवन ताणें गोंयचें नांव वयर काडलां. I met Wendell Rodriguez and who gave me my first show, straight away in Delhi, and I was so happy with it. And since then there has been no looking back. I did many shows after that, many shoots around. I did a reality show for MTV, and Mr. India was something which I knew and which we all know, that if you are a model and if you are an actor, you cannot get a better platform than Times of India, Mr. India. You cannot get a better platform than Mr. India. And I feel this is where, and I knew for myself, I knew this is where I was going. Coming to Mumbai, and there's a mega audition that happens in Bombay. So it was like a very big competition, and I'd done it before, but not in this profession. I did give trials for the India under-23 football team. It was very similar to this, but yeah, it's a different profession once again. So yeah, it's been very interesting, the transition from footballer to a model, and I loved it. When I represented, when I went for Mr. India auditions, so it's very much similar to when I'll be going for Mr. Supranational. So I wouldn't say there are certain things I need to do in specific. It's been already 9 months, almost 9 months since I was crowned as Miss Supranational in Poland, and every moment was just magnificent. I can't describe in words how my life has changed from the beginning and the end of Miss Supranational. Well, not the end, but almost the end of Miss Supranational. देंपो स्पोर्ट्स क्लबान FC गोवा बी पंगडाचेर हार घालून पयले वस्तादपण मेळयले. AWS फुटबॉल सर्तीच्या दुसऱ्या सिजनाची ही पहिली मॅच देंपो स्पोर्ट्स क्लब आणि FC गोवा पंगडा मदीं वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर जाल्ली. AWS कप फुटबॉल सर्तीच्या दुसऱ्या सिजनाचे उक्तावण वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर जाले. ह्या सर्तीतली पहिली मॅच देंपो स्पोर्ट्स क्लब आणि FC गोवा बी पंगडा मदीं जाल्ली. देंपो स्पोर्ट्स क्लबाच्या B1 डिमेलोन 86व्या मिनटाक गोल केलो. I think it was a good match because it was the first match of the season, and we tried our best. FC Goa is a good team, and they really gave us a lot of hard work, and we tried to play good football to entertain the crowd, and luckily we got the goal, and the game was decided by that goal. So since it was the first match, I feel we'll be pretty confident now heading into the second match, and hopefully till the end of the tournament we can keep doing well and keep progressing from this game. I hope people come in more numbers, large numbers, and try to support us, encourage the teams, because it's nice, because they should know that we are doing it for the benefits of the sports person. Their clubs are doing it well, they don't take much money from us. Our session teams also, they've come on their own. So we are very pleased and honest that such an endeavour has taken place. See, first match is always difficult for both the teams, because it's the first match. The gelling is very important. But we are happy that OBS is going through our objectives of generating funds so that we can do well for the elder sports person of the past, the legends. We also saw today George Rosman, Arvinder Singh and Loretta, who played for India as a goalkeeper. So we are on the right track with our motives, intentions to do something good for the elder sports. वास्को टिळक मैदाना वयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.